उदेंतीचे विद्वान पावतात. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. 22 वोळ 1-12. हेरोड राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेथलहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उचितूच उदेंती तावन कांय विद्वान जेरुसाल्याक आयले आनी ताणें अशें विचारलें, जल्मला तो जुदेवाचो राजा खंय आसा? ताचें नखेत्र उदेताना आमी पळयलां आनी सरपटून ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्याव. हें आयकून हेरोड राजा घाबरलो आनी ताचे बाराबर आख्खें जेरुसालेम. समेस्त मुखेल याजक आनी पोरचेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्त खंय जल्मचो आसा ते विशीं ताचे कडेन तो निमगूंक लागलो. तांणी ताका असो जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेथलहेमांत, कित्याक प्रवाद्या वरवीं अशें बरयलेलें आसा, जुदाच्या प्रांतांतल्यान बेथलहेमा जुदाच्या मुखेल्या मोदें कशे भाशेन सगळ्यांवन ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तावन निपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरचेक चोरवांक व्हरतलो. तेन्ना हेरोडीन त्या विद्वानांक कुशीन आपोवून व्हेलें आनी नखेत्र केन्ना दिश्टी पडलोलें ते विशीं ताचे कडेन बारकायेन निमगून घेतलें आनी तांकां बेथलहेमाक धाडून म्हणलें, वचात, बालकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटूच हांवें सोरपटूंक ताका नमस्कार करूंक वेचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते वाटेक लागले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नखेत्र अवचित ताचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नखेत्र पळोवन ते एकदमूच कुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बालकाक ताचे आवय मारियाच्या सांगाता तांणी देखलो आनी साश्टांगी पडून ताणें ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समोरपिलीं, भांगर, दूंप आनी गोंडरूस. पूण हेरोडची परत वचना जावंक देवान तांकां सपनांत शिटकायलें आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशांत ते परतले. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.